तुमी सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी हॅलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून 12 12:30 जावपा येयली आनी पळय हांगासर आजी आनी दोगां ती पर्स कशी लायली रे ती मागेली म्हाका तोंडां बोट घातलें रे सो जशें की तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू वेडिंग म्हणून तर आमी वता वेडिंगाक फायनली गडबडीन रेडी जाली एक फोटो सुद्दां काडूना कांय ना आनी अशें रेडी जाता असो घाम जाता अशें करून फायनली रेडी जाल्ले आसा आनी आतां वता आमी वेडिंगाक तर लास्ट टायम म्हळ्यार लास्ट व्हिडिओन तुमकां हांवें सांगलें न्ही की केप्यां सायडीन लग्न जें आसा तें म्हणून आनी लग्न जें आसा पळय न्हू तें मामा सायडीच्यान म्हणल्यार मा सायडीच्यान लग्न जें आसा तें सो त्याच लग्नाक वता आमी आयज आनी इतली इन्विटेशन आसा लग्नाची सगळ्यांनी लग्न आयज एकूच दिसा सगळ्यांनी जी लग्नाक आमकां वचपाक जाय अशें आसलें पळय न्हू सगळीं लग्नां एकूच दिसा आसा खंयच्या लग्नाक म्हणून वयतलें कोणालें हळद कोणालें लग्न कोणाली पुजा अशें करून मागीर एक एडजस्ट केलां आनी आतां फायनली ह्या लग्नाक येवपाक भायर सरले आमी लेट जालो 12:30 न्हू गे 12:20 काय कितलो तरी मूर्त आनी आमकां हांगासर टायम जो आसा पळय तो जालो आमी एक्चुली चिंतलेलें की बेगीन भायर सरून बेगीन येतली म्हणून बट आमी घरा कडल्यानच भायर सरून जी आसा पळय ती येवपाची आसलेली आनी हांगासर येवन डायरेक्ट लग्न वचपा आसलें मावशे वांगडा येवपाक आसलेली बट आमच्या घरा कडेन सकाळ फुडें उठून एक मोठो घोळ जालो न्हू रे पोपट जालो सो मागीर जे टायमार आमी भायर सरून बी येवपाची आसलेली पळय म्हणल्यार 10 सुमार आमी घरा कडल्यान भायर सरपाची आसली रेडी बी जावन सो त्या टायमार आमी रेडी जायनासतना जस्ट शावर घेवन भायर सरून येयल्या सो मागीर तो एक मोठो हें जालो घोळ जालो तो मागीर सांगता तुमकां आनी आतां आमी वचपाक भायर सरल्या म्हाजो फूल लूक हेजो फूल लूक बायेचो म्हाजो सगळ्यांचे लूक बी जे आसा पळय न्हू ते मागीर दाखयता तुमकां सद्याक पयलीं एकदाची लग्नाक वचून पावता आनी लग्न जें आसा पळय तें चड लागींचें म्हणटकीर मातशें टायमार वचपाक जाय आशिल्लें न्ही बट आसूं ओके बायकूय बी लागून तेय मागीर ते चड बँड बीन वाजले की ना ते मागीर आंग काडटलें आनी बोळा म्हळ्यार रडपाक लागतलें न्ही अशें म्हणून बी मागीर ओके म्हटलें आनी सुसेगाद भायर सरून आतां आमी येयले सो तिळामळ पावली वता आमी आतां ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां डायरेक्टली हॉलान पावले की आनी कोण कोण सयरी बीन आसतली दाखयता मेळयता हे पळय आमगे शिंकू रेडी जालें मा गेली सो चलो दाखयता पावली सोनून वॉक लायला घे मरे स्वप्नेश आपण इथले कितले घेतले ते बाय नानी ड्रेस देवलो मरे सो आमी न्ही अर्देशें लग्न केलें लग्न म्हळ्यार सगळें जालें आतां विश करपाचेंच उरलां वचपाचें उरलां तेज्या पयलीं बायक घेवन सकयल आयिल्लें एक्चुली हांव ड्रेस न्ही तेजो चेंज करतलें अशें म्हणून घेवन आयिल्लें बट नाका म्हणटा तेका आसा गरमी येता भितर AC हॉल बट स्टील भरपूर गरमी येता AC हा फॅन आसा तरी पूण गरमी येता उदो हो एकदां घेवन आयलो तेका सकयल आतां म्हटलें एकदां वचून ड्रेस बी चेंज करूया अशें म्हळ्यार हें करना नाका खंय मागीर विश बी करून घेया आनी समतेच वता तेन्ना चेंज करूया अशें म्हणून
आणि वता आमी बसलेली मला लायन आशिल्ली विश करपाक बी सो ते जावनी अशें म्हणून बसलेली आतां मागीर ते विश बी करता मागीर देवळान मातशें वता हांगासर फुडेंच न्ही देवूळ आसा त्या देवळान वता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी वयर न्ही हांवें चड अशें कांय शूट केलें ना कित्याक की थंय न्ही हें आहा कितें म्हणटा रे ताका ते सॉंग्स म्हणटा ते कितें तरी ते आसा थंय ताका लागून हांवें मागीर ते हे येता न्ही कॉपीरायट ताका लागून चड शूट केलें ना थोडेशें शूट केलां ते बी हांव वॉयस ओवर करतलें मागीर ओके सो चलो या बाय बा गाडयान सामकें परत विची करता हेवटेन तेवटेन ताका बेजार येता बाबा राव न्हिदेचें बी पण न्हिदपा बी ना ताका हाडलेले गाडयेन कितें पोटाक घालता म्हळ्यार ते बी घेयना आनी न्हिद बी ना चल या हें करता सगळें ओडटा हेवटेन तेवटेन ओके सो चलो वयर वता आनी मेळटा तुमकां मागीर फोटो दाखयता वो करना सो आमी जे वेडिंगाक केल्ली पळय न्हू ते हांगासर वयर हॉल आनी ह्या सायडीच्यान जेवण सो जालें लग्न व्हंकल न्हवरो आसा तेंचें आजून जालें ना पळय असो एंट्रन्स आनी हें हांगासर देवूळ आतां वता देवळाक मा गेल्या हेका घेवन बायक घेवन आसा गाडी कडेन मावशी बीन सगळीं आसा मामी बीन वयरूच आसा आमी आनी माई बीन येयल्या तांकांय वचपाक जाय आमकां वचपाक जाय न्ही म्हणून आनी हें पळयात हांगासर देवूळ वता देवूळ दाखयता तुमकां भितर फोटो काडपाक मेळटा काय खबर ना सो पावली आमी आयली घरा कडेन पावली न्ही घरा कडेन आयली आनी चेंज बी केलें आनी आमी आतां आमच्या घरा वचपाक जें आसा पळय भायर सरला तोंड बी कांय धुवना तशेंच आसा लिपस्टीक बी अर्दी घेतली अर्दी आसलेली तशीच आसा आनी तशेंच जें आसा पळय भायर सरला एक्चुली न्ही आयज हांवें चड अशें न्ही लग्नाक बी कांय शूट करूना कित्याक की हांव अशें करून म्हणल्यार जी कोण सयरी बिरी खूब तेंपान मेळबेन अशें करून तेंचे कडेन उलोवपाक हें करपाक तशेंच गेलें तसोच जो आसा पण टायम गेला आनी हांवें चड अशें शूट करपाक बी वचूना लग्नाक कित्याक की थंय लायव्ह हें आशिल्लें कितें म्हणटा तें लायव्ह ऑर्केस्ट्रा आसता पळय तशें सो सॉंग्सां बी खूब आशिल्लीं न्ही मागीर ते हें येता कॉपीरायट येता अशें करून मागीर ते हें वॉयस ओवर कर हें चेंज कर अशें करून तें आनी सगळें नाका अशें म्हणून हांवें बारीकशे थोडेशे हेंच दिलां तुमकां हायलायट्सूच जे आसा पळय लग्नाचे ते दिले लग्न बी जालें न्ही सगळें देवळान बी गेली आनी आयली आनी देवळान जें आसा पळय न्हू हांवें शूट करूना कित्याक की थंय भितर सरताच ना एंट्रन्साचेरच न्ही व्हडलो बोर्ड मारलेलो की फोटोग्राफी आनी व्हिडियोग्राफी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड म्हणून सो ओके म्हटल्यार आसूं व्हिडियो बी करपाक जायना न्ही कित्याक करया अशें म्हटलें आनी हांवें करूना भायल्यानच्यान तुमकां देवूळ दाखयलो पळय तितलेंच आनी मागीर खुबशी सयरी मेळ्ळी तेंचे कडेन उलयलें हें केलें आनी थंयच्यान जें आसा पळय आमी बेगीन भायर सरल्यान गडबडीन आयली घरा कडेन येता आसतना गाडयांकूच सगळें काडपाक लागलें हांव आनी म्हणल्यार घरा कडेन वचून बेगीन चेंज करून भायर सरया अशें म्हणून दिस उजवाडीक घरा पावलें म्हणटे बरें जाता न्ही ताका लागून सो भायर सरली आमी चेंज बी केली आनी बाय पळय न्हिदला सो बायेक आतां फाटल्यान घालता फाटल्यान बसता हांव आनी मागीर डायरेक्टली तुमकां थोड्या वेळान मेळटा सो चडशें कांय शूट करूना थोडेशे फोटोज बी जे आसा पळय फॅमिली वांगडा हें केल्या काडल्या ते तुमकां हांव मागीर एंड ऑफ दीस व्हिडिओ म्हळ्यार लास्टाक जें आसा पळय ते दाखयता ओके आनी कांय ना म्हाजो फूल लूक बी जो आसा पळय तो तुमकां दाखोवपाकूच मेळना सो तुमी फोटोवाचेरूच जो आसा पळय पळोवन घेयात आनी साडी बी जी आसा पळय ती घरात दवरून येयला माकडे म्हणलें मातशें वताक बी घालून काड मागीर ट्राय क्लिनिंगाक दिता तेन्ना पळोवया अशें म्हणून थंयच दवरल्या ती आनी हाडपाक बिडपाक टायम ना आनी ती असो करून गुठलो बिटलो मारून हाडपाक मेळना न्ही सारकें हें करपाक जाय आनी ती पिशव्यांक अशीच घामाचीच घातलेल्या आनी चिटयो येतल्यो अशें म्हणून माकडेन दवरून येयला आतां बायेक न्हिदयता मातशें आनी मेळटा मागीर तुमकां थोड्या टायमान गुड मॉर्निंग कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां कंटिन्यू करता काल मागीर येवन जें आसा पळय न्हू कांय शूट केलें ना इन सेन्स काल न्ही मागीर घरा कडेन पावलें पळय न्हू बाय बी न्हिदलेले वाटेर अख्ख्या वाटेक जें आसा पळय तें न्हिदून आयलें मागीर घरा कडेन पावतकीर जें आसा पळय तें मागीर उठले की खेळपाक लागले सो मागीर तुमकां तर खबरच आसा तो पसारो बिसारो जो आसा पळय तो काडून दवरपाचो आसता न्ही ताका लागून कांयच जें आसा पळय तें मागीर आनी शूट करपाकूच गेलें ना हांव आनी तुमकां सांगता इतलें टायर्ड जाल्लें जाणा खबर ना कित्याक म्हणून मे बी गरमेन आसतलें सो अशें खूब टायर्ड जाल्ल्या भशेन जालें आनी अशें दिसलें की नाका कांयच करपाचें ना अशें म्हणून बट तुमकां तर खबरच आसा कितलेंय नाका म्हणलें न्ही जाल्यार सुद्दां जो कितें पसारो खंय घेवन वता पळय न्हू कपडे म्हणा कितें म्हणा तें म्हाका हाडून जाग्याच्या जाग्यार दवरपाचेंच आसता तेन्ना सो तें सगळें काडून दवरलें आनी तुमकां खबर आसा लग्नाक आमी हांगच्यान रेडी जावन वचनाशिल्ले कपडे घालून गेल्ली सो मागीर लग्नाचे सगळे एक्सेसरीज हे ते घेवन गेल्ली ते काडून दवरले परत ते दुसरे कपडे घालून येयले मागीर सगळो पसारो जो आसा भरपूर जालो कित्याक की खूब कितें घेवन वचपाक पडलें न्ही आतां डायरेक्ट हांगच्यान भायर सरून गेल्लें व्हडलें कांय नाशिल्लें तरी हांव साडी बी जी आसा पळय ती घरा कडेनूच दवरून आयलें सो हें जें आसा पळय खूब जालें
कितें म्हणटा ते धोपटो जो पर्यंत खूब जालो कपडे हे ते एक्सेसरीज बी सगळे अशें म्हणून सो ते जे आसा पळय ते सगळे मागीर काडून जे आसा पळय ते दवरता म्हळ्यार खूब टायम जालो आनी ते सगळे जाग्याचे जाग्यार दवरता म्हळ्यार आय थिंक पावली बीन आमी लेट कित्याक लेटशी अशी भायर सरलेली ती थंयच्यान मागीर हांगासर पावोन ते सगळे काडून मागीर जेवणाचें जें आसा पळय तें करता म्हणल्यार टायम जालो आनीक घरा कडल्यान कांय हाडून नाशिल्लें तुमकां तर खबर आसा एवरी टायम जेन्ना पळय थंयच्यान येता पळय तेन्ना हांव कितें ना कितें जेवणाक बी घेवन येतालें मात दिताली बट आयज म्हळ्यार काल जें आसा पळय तें कांय केल्लेंच नाशिल्लें सो ताका लागून कांय आनी हाडपाक बी वचूं ना मागीर येवन रांदपाचें बी पडलें अशें म्हणून मागीर कांयच शूट केलें ना टायर्ड जालें आनी हो जो आसा पळय न्हू म्हाजो एज अ मॉम बायेक घेवन फर्स्ट वॅडींग एक्सपिरियन्स बायेचो म्हणटा तो फर्स्टच पण तेज्या वांगडा म्हाजोय बी बायेच्या वांगडा एज अ मॉम म्हणटा तो फर्स्ट वॅडींग एक्सपिरियन्स आनी न्ही ताका आमी दनपारां जेवपाक बी जें आसा पळय करून व्हेल्लें हांवें हांगच्यान बट तेणें तें खालें ना आनी हांवें बी ताका फोर्स केलें ना एक दोनदां लायलें ताका मागीर आनी फोर्स केलो ना चड कित्याक की सकाळीं केल्लें न्ही ताका लागून गरमी जाता सो अशें म्हणलें आनी मागीर आसूं म्हणून चड असो फोर्स केलो ना ताका खायना जालें तें दोनदां ट्राय केलें हांवें लायलें बट खायना जालें म्हणून आसूं म्हटलें सो आतां बाय जें आसा पळय न्हू न्हिदला आतां म्हळ्यार सकाळीं बेगीन उठलेलें सद्दां न्ही हालीं दिसान तशेंच करता सकाळीं 4:30 5 अशें उठता आयदन 5:15 उठलेलें मागीर म्हागे खेळ सोडटा म्हळ्यार म्हाका उठयता हेका उठयता अशें करून उठयलें आनी खेळ्ळे आनी मागीर कितल्याक न्हिदलें 7 सुमार कितें न्हिदलें न्हिदलें मागीर परत उठलें 7:30 ते मागीर जागेत आशिल्लें आतां टायम जो आसा पळय 9:30 जाल्या आतां न्हिदला तें ताका ब्रेकफास्ट बी करून हें केलो तेजो ब्रेकफास्ट केलो तो ताका दिलो आमी ब्रेकफास्ट बी केलो सगळें केलें आनी आतां म्हटलें काल काय व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करूं नाशिल्लो आतां तरी व्हिडिओ एंड जो आसा पळय तो करून घेवया अशें म्हटलें आनी एक्चुली न्ही थंय न्ही AC आशिल्ली AC हॉल आशिल्लो बट स्टील न्ही गरमी जाताली AC आशिल्लें फॅन ऑन आशिल्लें बट न्ही खूब गरमी जाताली गरमी इन सेन्स म्हळ्यार लोक बी भरपूर आशिल्ले आनी अशें करून एकामेकाच्या उबेनीच गरमी जाता न्ही अशें भरपूर अशी गरमी जायनाशिल्ली बट गरमी जाताली आनी बायेक तो ड्रेस बी घालून चडूच गरमी येता हांवें एका म्हटलें चेंज करया म्हणून हो म्हणपाक ना आसूं अशें म्हणून मागीर हांवें आसूं म्हटलें मागीर फोटोज बी काडले लास्ट अशें आमी फोटो बी काडले आनी आयली मागीर तुमकां दाखयता फोटोज बी जे कितें हांवें काडल्या पळय ते दाखयता तुमकां एड करता हेच्या फाटल्यान ओके सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तुमी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय